येवकार हा समृता कणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाइन्स। गोंयांत दर दिसा घडटात 2 घातक अपघात। हाचे जापसालदार, वायट रस्ते, बिगड जाल्ले सिग्नल, खात्याकडल्यान जावपी दुर्लक्ष, सांगता मुख्यमंत्री। मुखेल प्रस्न असो आसा, आमच्या रस्त्यावयलो त्रास सोंपतलो केन्ना? मुरगांव बंदर प्राधिकरणात कोळसो हाताळणीत अनियमितताय निर्माण जाल्ल्यान गोंय विधानसभेत जालो बोवाळ। आमकां कोळसो नाका अशें म्हणत विरोधकांनी सरकाराक धरले धारेर। दिवचल वाठारांत परत एक फावट बनावटी नोटी लागल्या येवपाक। दुकानांनी इक्विपमेंट नाशिल्ल्यान असल्या घडणुकांक मेळटा तेंको। गोंयांत असल्या घडणुकांत वाड जाल्ल्यान लोकां मदीं पातळ्ळा भंय। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। राज्यांत दिसपट्टे जीवघेणे अपघात घडत आसता। लोक कोरोनाक जितले भियेताले तितलेच अपघातांक लेगीत भिवपाची गरज आसा। दिसाक 2 जाणांक तरी अपघातांत मरण येताच। रस्त्याची परिस्थिती उणी आशिल्ल्यान आनी येरादारी सिग्नलां सारक्यो चलनाशिल्ल्यान 50% अपघात घडटात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच वेगवेगळ्या खात्यां समन्वयाचो उणाव आशिल्ल्याचेय ताणें नदरेक हाडले। पूण ह्या अपघातांचेर आळाबंद केन्ना आनी कशें लागतलो हो वेळच सांगतलो। राज्यात अपघातांनी भर पडत आसा। दिसपट्टे जीवघेणे अपघात घडिल्ल्यान विरोधी आमदारांनी रस्त्या बाबतींत आनी वेगान धांवडावपी गाडयांविशीं विधानसभा अधिवेशनात हुस्को उक्तायलो। कांय वाठारांनी ब्लॅक स्पॉट आसा, जाका लागून भिरांकूळ अपघात घडटात, हाचेर खर कारवाय करपाची मागणी आमदारांनी केली। रेंट कार घेवपी गाडयांचो आस्पाव आशिल्ल्या हिट अँड रन घडणुकांचो वाडटो आंकडोय तांच्यांनी मुखार हाडलो आनी रस्तो सुरक्षा सुदारपा खातीर खर प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करपाची मागणी केली। This is something that you need to look into because this was on the straight stretches. But looking at the geographies, because म्हाका दिसता एक gross negligence जाता, lack of enforcement and poor safety culture. आता 2 दीस आदी एकलो उसगांव एक एक्सिडेंट जालो, मडगांवचो नागरीक कालच्या दिसाक आनी 2 जाम मेले। हे चोयल्यार बिकॉज म्हाका दिसता हे हॉटस्पॉट पण आहे, खास करून वेर्ना, पणजे, पोर्वोरीम, ओल्ड गोवा आनी मायना कुर्तोरीम ह्या जाग्यार हे चोड म्हाका दिसता दिस आर व्हेरी हॉटस्पॉट्स फॉर एक्सिडेंट्स टुडे। रेंट अ कॅब जेन्ना हो लायसन्स होल्डर आहा तो MOU साइन करता विथ एनी नंबर ऑफ इंडिविज्युअल्स। आज टुडे एज आय स्पीक एज द रिप्लाय 10 रेंट अ कॅब लायसन्स आहा, तांकां 16,700 लायसन्स दिली आनी ह्या मंत्रीन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान 5,000 लायसन्स दिले out of 6,700. Major म्हाका दिसता एक this is a criminal offense. This you have to look into. Get the rent हेजेर तुज्यान तेका you say rent a cab लागो जात न्हू। सो आनी हे चोड जा ड्रायव्हर भायले आसता हेजेर म्हाका दिसता you have to look into it because this is a very serious issue. PWD रस्त्याचेर जे फोंडपणे स्पीड ब्रेकर सारखे नाही जायत जाग्यार हे सगळे जरी तर चोयल्यार म्हाका दिसता लोक भियेता। सो हे सगळ्यात जर पळयलें जाल्यार सारांश असो स्पीकर सर की सरकाराक पॉलिटिकल वील जाय आनी सरकाराक अर्जन्सी म्हणटा ती दिसपाक जाय, ताजे खातीर हे कॉलिंग अटेन्शन हाडला आमी। हे कडेन आमचीच फॅमिली वचूंक ना, सगळ्यांची फॅमिली वचूंक शकता। स्पीकर सर म्हणजे सरकारचे रिएक्शन अशें जावंक जायना। इट शूड बी दे शूड एक्ट नॉट रिएक्ट। हिट एंड रेंट अ कार, सो दिस रेंट अ कार तांकां मातसो स्ट्रीमलायन करपाचें भरपूर गरज आसा। अदरवायज एक्सिडेंट जायत वतले आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मागता आमगे कितें फायल आहा तुवें म्हाका विचारून दिला, प्लीज दॅट इट इज डन। डेव्हलपमेंट जाय एंड इन अ टाइम फ्रेम ये जरी तो तूं जाणा तुकडे 120 days आहाय and you are unable to do it, then you have to find a mechanism to double up. मजगती रस्त्याची परिस्थिती उणी आशिल्ल्यान आनी येरादारी सिग्नल अपुरे आशिल्ल्यान 50% अपघात जातात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। वेगवेगळ्या खात्यांमदी समन्वयाचो उणाव आशिल्ल्याचेय ताणें नदरेक हाडले। नव्यान बांदिल्ले रस्ते चड करून वीज वा उदक सेवा सारख्या उपयुक्ताये खातीर परत खणटात। आता सावन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकृतताये बगर खंयच्याच रस्त्यार खणपाक परवानगी दिवची ना आनी ह्या नेमाचे उल्लंघन करपी कंत्राटदारांक दंड भरचो पडटलो। परत खणपाची गरज पडची न्हय हे खातीर रस्त्या सकयल युटिलिटी डक्ट्स बसयतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। एक्सिडेंट ह्या विशयाचेर म्हणजे सगळे कलिग्स उलयले आनी हे सगळे उलयता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली तांच्यांनी मेन्शन केल्यो।
मेन्शन करता आसतना आमी एक्सिडंट कित्याक जाता हे ह्युमन एरर स्वताहून मिस्टेक करून केल्लो एक्सिडंट हे बी आमी पळयले. कारण आमी पळयता पर्रा जाल्लो एक्सिडंट 2 बायक एकामेकाचेर मारता आनी दोग जाण वांगडाच एक्सपायर जाता. कालचे रातची गजाल पयरचे रातची ओके. हांगासर पयसरूच म्हणजे रोड पाड आसलो हे आसलो अशें कांयच ना. तांच्यांनी डायरेक्टली येवन एकामेकाचेर बायक एक्सिडंट कार सुद्दां न्ही अशा पद्दतीन रॅश ड्रायव्हिंग आनी हेल्मेट यूज करिनासतना हे एक्सिडंटाचो एक प्रकार आसा. नो डावट 50% ऑफ द एक्सिडंट हातूंत हांवूय म्हणटा की रोड सिग्नल्स बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही हे रिस्पॉन्सिबल आसतले हांव ना म्हणना. आनी ताका लागून टायम टू टायम आमी पळयता की देर इज एन लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. हो विशय बरोबर आसा. रोड केल्या उपरांत 15 दिसाच्या भितर परत खंयचे तरी दुसरे डिपार्टमेंट येता. इलेक्ट्रिसिटी आसतले केबल आसतलो किंवा वॉटर सप्लाय आसतलो ते रोड फोडटा. स्पीकर सर ह्या सिजनाच्या उपरांत आतां आमी ऑलमोस्ट इट इज 100% बॅन रोड डिगिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द PWD करता. 100% बॅन. आनी जर कोण कॉन्ट्रॅक्टर करीत जाल्यार ताका पूर्णता केल्ल्या तितक्याची फायन हे मारप हे सर्क्युलर हांव PWDंतल्यान काडपाक लायता. हे इतके स्ट्रिक्टली केल्या उपरांत आनीक तरी कोण कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा पळय हे सहसा रोड फोडचे ना. कारण तेणी आपल्या पयशांनी तो करून दिवचो. पण स्पेशली इफ हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला तेंच्यांनी वेगळी टिमूय घातल्या की हे सगळे ब्लॅक स्पॉट सोदून काडून ते रेक्टिफाय करपाक. आनी थर्ड इट इज एन सिग्नल्स परत आमी तो PWDच्या वतीन टेंडर केला जाता तितके बेगीन तो एक्टिवेट करतले. इवन दो आतां व्हेकल माउंटेड कॅमेराज हे सांगला जेणे करून अशा पद्दतीचे जे रॅश ड्रायव्हिंग आसतले किंवा स्पीड ड्रायव्हिंग आसतले हाज्या खातीर हांकां सगळ्या जाणांक तांकां चलन दिवप हे सुरू आसा. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज मस्ट. हांवें अवेरनेस एड्युकेशन हे मस्ट आसा. वयर सगळ्याक स्टुडंट्स बसलेले आसा. आमी पळयता भुरगे म्हणजे बाप लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी सारकें कॅल्क्युलेशन सांगलें. कारण ऑलमोस्ट 18 to 25% 18 to 25 थोड्या भुरग्यांक तर 17 वर्सांचेर भुरग्यांक गाडी दितात आनी ते वचून कोणाक तरी मारता. वाटेर रस्त्यार आसलेलो पयर म्हापसा जे पिड्ड्यार जाला पळय एज 17.5 लायसनूय ना त्या भुरग्या कडेन. तो रॅश ड्रायव्हिंग केलो. भुरगे थंय सायडीक खेळटाले तेजेर गाडी घातली आनी गेलो. इतके म्हणजे हे पेरंट्सांकूय कळपाक जाय की बाबा गाडी कोणाक दिवप आनी ना. आनी आतां जर त्यो बायक येयला तेजो फक्त एक्सिलेटर ओडल्या पुरो कितले स्पिडीन धांवता त्या स्पिडीचो कंट्रोल तांकांय नासता. त्या ती गोंयांतल्या सगळ्या पेरंट्सांनी आनी भुरग्यांनी लक्षांत घेवचें. कारण आमी एक काळ म्हणटाले की कोरोना खातीर आमी भियाताले आनी घरान रावताले की कोरोनान डेथ जाता म्हणून. पळयत जाल्यार कोरोना पेक्षा चड डेथ एक्सिडंटान जाता. म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, समृता खंडगांवकार आनी मुझैफ शेख. दिवचल वाठारात परत एक फावट बनावटी नोटी येवपाक लागल्यात. दुकानांनी इक्विपमेंट नाशिल्ल्यान असल्या घडणुकांक तेंको मेळटा. गोंयांत अशा घडणुकांत वाड जाल्ल्यान लोकांक भंय पडला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आता परत डुप्लिकेट नोटी मेळपाचें सत्र चालू जाल्लेलें आसा. जशें आतां फेस्टिवल सीजन चालू जावपाचो, चवथ येवपाच्या फुडें दिवाळी, आनी त्या खातीर हे ज्यो नोटी आसा त्यो परत मार्केटान येवपाक लागलेल्यो आसा. कालूच एका शॉपाचेर ती नोट मेळ्ळ्या. म्हणजे जेन्ना ती बँकेन गेली तेन्ना कळ्ळी की ती डुप्लिकेट म्हणून. अश्यो खुबश्यो नोटी मदीं मदीं येयत आसता. आतां फेस्टिवल सीजन आसल्या कारणान जे शॉपवाले आसा ग्रॉसरी तशेंच आनी दुसरे शॉप तेंच्यांनी सतर्क रावपाक जाय. कित्याक तर आतां परत ह्यो चलनान येवपाची शक्यता आसा. ताजेर गव्हर्मेंटान कडक अशी कारवाय करपाक जाय. ह्यो नोटी खंयच्यान येता ह्यो कोणाक खबर ना पूण इतकीशी वर्सां त्यो येयत आसा. आतां 500च्यो नोटी मेळटा. पयलीं 2000च्यो नोटी आतां बंद जाल्या. आतां 500च्यो नोटी सद्या आसा. त्यो नोटी सद्या डुप्लिकेट येवपाक लागलेल्यो आसा. आनी हेचो जो त्रास आसा त्यो शॉपवाल्यांक जाता. कित्याक तर तेंचे जे 500 रुपया जेन्ना बँकेन वता आनी ते फेक म्हणटा तेन्ना तांकां तेजो लुकसाण जाता. आनी तातूंत त्या शॉपवाल्याक एक म्हयन्याक 4-5 नोटी मेळ्ळ्यो जाल्यार तेंच्या बिजनसाचेरूय तेजो इफेक्ट जावपाक शकता. त्या खातीर जे शॉपवाले तेंचे कडेन कांय मेकॅनिजम ना त्यो चॅक करपा खातीर. पूण अश्यो ज्यो नोटी आसा त्यो पयलींच मार्केटाक येवच्या पयलीं गव्हर्मेंटान ताचेर लक्ष दवरून बेगींतल्या बेगीन हेजेर कारवाय करपाक जाय. नाजाल्यार गोवा हे धाकटे स्टेट दुसरे व्हडल्यो स्टेटी आसा तातूंत गोंयानूच अशें बारीक बारीक सिटीनी जावपाक लागले जाल्यार व्हडल्या सिटीनी कितें जातलें हें खबर ना. त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दवरून जे नोटी खंयच्यान येता ताजेर लक्ष दवरून ह्यो बंद करपाक जाय. राज्यांत बेकायदेशीर आनी गुन्यांवांत भर पडत आसा. कसल्या ना कसल्या स्कॅमांचो सिलसिला चालूच आसा. कांय तेंप आदीं बनावटी नोटींचो घोटाळो उक्ताडार येयल्लो.
उपरांत आता दिवचल असल्या प्रकरणांत भर पडला. ऐका दिवचलकारांची कशी फटवणूक झाली ती. म्हाकाय बी अशीच एक नोट बागायतदारांसून मेळ्ळी. बागायतदारांक खूब गर्दी आसता आनी त्यो तेंचे कडेन कांयच इक्विपमेंट ना, कितेंच ना आनी तेंचे कडेन डुप्लिकेट नोटी येवपाचे चान्सीस खूब आसा. कित्याक म्हाका एकदां थंयसर नोट मेळ्ळी आनी ती नोट व्हरून हांवें डिपॉझीट करपाक बँकेन जेन्ना हांव गेलो तेन्ना ते म्हणपाक फेक नोट आनी आमी तुका दिवं शकना. हांवें तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केली की म्हाका बागायतदाराच्या मॅनेजराक वचून दाखोवंक जाय आनी हांवें वचून ती मॅनेजराक व्हरोन दाखयली ती नोट अशें जालें. तेन्ना मॅनेजर म्हणलो तुका दुसरी दिता. हांवें म्हणलें म्हाका दुसरी दिवं नाका तूं म्हटलें थंयसर कितें तरी एक इक्विपमेंट घाल जितून बागायतदार घालूं शकता की ते नोटी चेक करपाक. चेक करून घेया, चेक करून दिया, तितून बाकीच्यांक नुकसान जावची ना. तेन्ना आमी सुपारी घालता आनी कितें घालता तेन्ना ते कावंटरा वयरसून पयशे व्हरतात थंयसर आनी सुपारी विकल्या नंतर ती आमकां ते पयशे दितात. ते कावंटरा वयले पयशे थंय गेल्या कारणान आमकां ते नुकसान जाता. न्ही अशें आतां फेस्टिवल सिजन येवपाचो आनी ह्यान फुडें जेन्ना पळय आतां आमची चवथ येतली. चवथ येयली काय थंयसर खूब गर्दी जातली. फेक नोटी येवं शकता कित्याक बाजारांसून जेन्ना पळय मेळटा तेन्ना चेकींग जायना तेंचे. ते इक्विपमेंट हितून घालून ते चेक करता मशिनान घालून ते चेकींग जायना. ताका लागून खंयची फेक कितें ती सामान्य मनशाक कळना. सामान्य मनीस घेता आनी ती वापर करता. हितून खूब बाकीच्या दुकानदारांकूय नुकसान जावंक शकता, ग्राहकाकूय नुकसान जावंक शकता. हितून खूब जाणांक नुकसान हें आसा. ताका लागून हेचेर गव्हर्मेंटान फोकस दिवचो आनी सगळ्या हेंच्यांनी सतर्क रावन हेचेर कितें तरी बंदोबस्त करचो एकच म्हाजी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मुरगांव बंदर प्राधिकरणात कोळसो हाताळणीत अनियमितताय निर्माण जाल्ल्यान आयज गोंय विधानसभेत बोवाळ जालो. अनियमित प्रमाणात सेस फारीक करणी चोरप आनी पर्यावरणाची काळजी घेवन विरोधी आमदारांनी विधानसभेत बरोच बोवाळ केलो. आमकां कोळसो नाका आनी हे कार्यवाही परत एक फावट स्थगीत करची पडली. मुरगांव बंदराचे कोळसो हाताळपाच्या कारवायेचेर राग आयिल्ल्यान गोंय विधानसभेत परतून एक फावट बोवाळ जालो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांच्या फुडारपणाखाला विरोधकांनी बर्थ अलॉटमेंट, परवानगी प्रोटोकॉल आनी सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार संचालकांनी पर्यावरणीय रेड लायन हुंपल्या काय ना हाचेर खर प्रस्न उपरासले. आज हे सगळे जिंदाल जावं अदानी जावं हे सगळे आज सगळे ईसी थिंगा तेंगेले जोरी तर चोयल्यार डबल. आणि the pollution control board, whether the board minister was not chairman that time, he has agreed it is fault on part of the Goa State Pollution Control Board. पहिले स्वादर पहिले ती लेटर दिल ना त्यांक ईसी फेवर केल्या. दुसरे जेन्ना ओव्हर प्रोडक्शन जाला ते ओव्हर प्रोडक्शन जे जाला तेजे रिकवरी ना, अपील केल ना. टेक्निकल ग्राउंडाचे केस जेन्ना भायर पडा अपील करपाक जाय आसली सुप्रीम कोर्टान. आता सुप्रीम कोर्टान जेन्ना बारीक कितें तरी केस जाता तेजे अपील करताय तुम्ही. हे कोट्यांनी रुपया कोटी कितले. पर्यावरण मंत्री अलेक्सो सिक्वेरा हांनी उल्लंघन केल्याचे मान्य करून सरकार कायदेशीर कारवाई करपाक शकता अशें उक्ते केले. ही गजाल आता ॲडव्होकेट जनरला कडेन आसा. Who really controls import and export of coal is the Goa State Pollution Control Board. I totally agree with the figures that you have. You agree? 100%. The fact is that the MPT, or as it was known that time, did allow the import of so much of coal. Till today, Goa State Pollution Control Board has not given them permission to increase the quantity of import of coal. Till today. You can verify this fact. And why have we not given permission? Is it because we have asked them to implement various steps, like for example a drone. Now the bypass has come. As a consequence of the bypass, trucks are not passing through Vasco City like before. I'm sure my colleague Daji and Sankalp will agree with me that in Vasco City, the pollution levels have come down drastically. Now, as far as why am I not making
a figure, giving you a figure, is for the simple reason that it is just 2-3 months that these things have come into force. They've started this, like use of the dome, use of the bypass. That is why we would like to give you concrete figures. Give us another 3-4 months. I'm sure next assembly session we will give you the correct figures. उपरांत जे जाले ते व्यत्यय आमदारांनी सभागृहात बोळ घालून आमकां कोसो नाका अशें म्हणत ह्या अधिवेशनात दुसरे खेपे कार्यवाही थांबली. तांची मागणी कोळशाच्या कार्यावळींचे पुराय ऑडिट आणि पर्यावरणीय जापसालदारकीचे. मुख्यमंत्री मुखार कितें हाडपाक सोदता सिलेक्टिवली जेन्ना हे ग्रीन सेसाचो टॉपिक येलो, दिस इज ऑल रिलेटेड टू कोर्ट. जेन्ना ग्रीन सेसाचे टॉपिक येलो ती डायवर्ट केलो मुगेलो क्वेश्चन. रिकवरी करपाक जाय, रिकवरी देर इज अदर एक्टिविटी और the data is very clear that this government does not have the will. Because ऐकून घ्या एक सर तुमको वेळ दिता सर या जिंदाला एक मिनट स्पीकर सर या जिंदालान 2013 till now has not paid a single rupee of cess. स्पीकर सर आम्ही ग्रीन सेस सरकार सारको टाइमार अपील वचना. सरकार या कंपनीक टाइम दिता. स्पीकर सर when will you recover this? When will you recover? अरे गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, सुभाशीश गोवेकार आनी अरुण नायक. पणजे कॅफे भोसले लागसारच्या राष्ट्रीय रंगमाचे कुशीक आशिल्ल्या एका दुकानाक उजो लागलो. आतां कसलीच दुखापत जाल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचे सुरवेच्या अहवालांतल्यान दिसून येता. पणजे एका दुकानांत उजो लागलो. वीज खात्याच्या जवानांनी इमारतीची वीज पुरवण खंडीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो पालोवपाक सुरवात केली. एका लॉन्ड्रींत हो उजो लागिल्ल्याचे स्पष्ट जाला. आमकां 3 वरां 24 मिनटाचेर कॉल आयले. पयले टुवर येता म्हणून हांगासर हांगोले दार ओपन आसले लॉन्ड्रीचे, बाकीची सारकी बंद आसली. सो फायर स्टेशन पेंजे फायर स्टेशनचो स्टाफ पयले टर्न आवट जाले. हांगर पावल्या उपरांत तेणे पयले दारां मोडची पडटा म्हणून. सो डोर ब्रेकेन घेवन तांणी दारां ओपन केली, कित्याक आख्खो दुवर आसलो. फायर स्टेशन पयले येयले आनी उजो आनी दुवर इतलो चड जाल्लो कांय दिसनासले. सो चड उजो आसलेल्या कारणान तेणी आनी एक गाडी आपयली पेंजीम हेडक्वॉर्टर्स. सो ती गाडी येयली आनी दोनूय स्टाफ मेळोन हो उजो अंडर कंट्रोल हाडलो आनी आतां तिका कांय ना, सगळें अंडर कंट्रोल आहा. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, साहिल नाईक, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट म्हटल्यार गुज संघटनेन लोकमान्य टिळकाची 105वी पुण्यतीथ मनयली. ह्या निमतान ताचे कार्य आनी योगदानाच्यो यादी जागयल्यो. पळयात पणजे आनी मडगांव मनयल्ल्या लोकमान्य टिळक पुण्यतिथीचे कांय खीण. एक येदें व्हडलें पावल ताणें त्या वेळार मारिल्लें, बोथ एज अ फॉर सिटिजन्स आनी आमी एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो. सो जी पत्रकारिता ताणें केली त्या वेळार आनी जी पत्रकारिता आयज आसा हितून जमीन आसमानाचो फरक आसा. पूण एनिवे जे पॉझिटिव्ह आसा तेच आमी घेवपाक जाय. नेगेटीव ऑफकोर्स आयच्या काळात नेगेटीव सेल्स मोर दॅन पॉझिटिव्हिटी. पूण एनिवे वी हॅव टू बी पॉझिटिव्ह आनी
पॉझिटिव्हिटी शिवाय आमच्याकडे आणि पर्याय ना. Although officially is not known as the father of Indian journalism, he did a lot for the sake of journalism and for journalists. He was quite आदर्श असो आमचो journalist or journalism हातून काम करपी. He was imprisoned for sedition, and today also it is a very sad story that journalists are still picked up on that particular colonial section of sedition. That was when he wrote in favor of the revolutionists who ignited a bomb, and in that 2 ladies were killed at I think Muzaffarpur or somewhere that side. And 6 years he was imprisoned. Now that was the courage. Bal Gangadhar Tilak was not only a person who was involved deeply in India's freedom movement. He was a scholar. He was a great patriot and above all a great journalist. And we have to learn a lot from him, and we have been all learning from him. सत्य पत्रकाराक समाजात उच्च स्थान दिवपी आमचे बाल गंगाधर टिळक. माझी आयकून केल्याप्रमाणे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणतात. पत्रकाराक सांगतो की सत्य बाल गंगाधर टिळकाचे पुढे चलले सदां तुम्ही असे ही जी भावना सत्य इवन सोसायटीचे माग ही सदांच कंटिन्यू आसची अशें सांगून हांव उद्देश बरें. आणि हांव प्रत्येक डागा भितर 70-80 पेपर असतात आणि तातूंतल्यान जे पेपराचे डाग जेन्ना वाचता आसतना चडश्यो डाग आसतात ते चडश्यो हाणें तागेला दुरीक तेगेला हाणें तेगेला मातशें तेगेला अजून आनी इम्प्रुवमेंट केला. सो एक म्हणजे कंप्लेनीचे मागीर त्यो कंप्लेन दिली घेंडा वता आनी मागीर तेजी हियरींग चालू जाता आनी ते सगळो पेन आमचे चीफ ऑफिसराच्या माथ्यार येता. हियरींग घेवप आनी सेटलमेंट मागीर म्युनिसिपालिटीन करप. हो आतांचो काळ जाल्ले कडेन आसा. त्या काळान बाल गंगाधर तिलक हाणें आपल्या पेनान समाजा भितर कशी जागृताय हाडप, देशाचो संदेश लोकां मदीं ब्रिटिशां मदीं बाकीच्या ह्या लोकांक कसो दिवप आनी तांकां हांगसरल्यान तशें ना करप त्या टायमार ताणें शॉर्ट टर्मा भितर केल्लो. लोकमान्य टिळक ह्या नावान फामाद आशिल्ल्या बाल गंगाधर टिळकाक 1 ऑगस्ट 1920 दिसा मरण आयले. ह्या वर्सा 105वी पुण्यतिथ जाली. तांचो जल्म महाराष्ट्रांतल्या रत्नागिरी हांगा जालो. महात्मा गांधीन ताका द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया अशें म्हळां आनी जवाहरलाल नेहरू हाणें तांकां द फादर ऑफ द इंडियन रिव्होल्युशन अशें वर्णन केल्लें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोंयच्या चडशा वाठारांनी शुक्रारा हलको पावस पडलो. दिसाचो चडसो वेळ मळब नितळ आसले. 7 ऑगस्ट मेरेन अशीच परिस्थिती आसतली. IMDन अदमास उक्तायला. शेनवारा खातीर दिसाची सुरवात सुकत जातली अशी अपेक्षा करूं येता. सूर्याचो उजवाड सुरवेक आसतलो आनी उपरांत सांज वेळार मळबात कुपा दाटतली. वारे उष्णताय नियंत्रणात दवरपाक मदत करतले. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. शुक्रार गोंयभर सुके हवामान. 7 ऑगस्ट मेरेन अशीच परिस्थिती. हलको पावस पडपाची शक्यताय. शेनवारची सुरवात नितळ मळबात. शेनवारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 जायच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.